नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। रायबंदर चोडण पुला खातीर जमीन संपादनाचे प्रक्रियेक सुरवात। मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान दिली म्हायती। ट्रॅफिक जंक्शनाचेर बसयतले स्मार्ट सिग्नल, सांगता भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल। धारबांदोडेच्या तातोडी गावात बिबट्याचो थरार। बिबट्याच्या वावराक लागून लोकांमदी पातळा भय। बिराडाक रावप्यांच्या कागदांची करात तपासणी। बोगमाळो पंचायतीचे पुलिशेक निवेदन। फोंडे आनी धारबांदोडे पुलिशेन 41,868 वाहन चालकां आड केली कारवाय। सरकारी तिजोरीन 16,15,000 रुपयांची पडली भर। $75 लाखांचे लायट बिल पळोवन कळंगूटच्या नागरिकांक बसलो शॉक। वीज खात्याच्या पराक्रमाक लागून नागरिकांक सोंसचे पडटात त्रास। आता पळोवयात खबरो विस्तारांत। चोडणेच्या थळाव्या शेतकारांनी रायबंदर ते चोडण मेरेनच्या पुला खातीर आपली मान्यताय दिल्याची म्हायती मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिल्या। तशेंच सरकारान 13.6 कोटी रुपया मंजूर केल्यात आनी हाचे खातीर जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू केल्या आनी डिसेंबर मेरेन पुराय जातली अशें आमदार सांगता। जाल्यार 2023च्या मार्च म्हयन्यांत ह्या पुलाचो बुन्यादी फातर घालतले अशें आमदारान सांगले। आमी लँड एक्वायर करपाक जो प्रोसिजर करपाक जाय ते सगळ्या लँड ओनरांचे कन्सर्न घेतलेले आसा आनी आतां आमकां पयशे बी सरकारान मंजूर केल्ले आसा। म्हणजे अरावंड 13.6 crores ऑफ रुपीज वीच वील बी गिवन टू द फार्मर्स लँड लुजर्स हे आमच्या सरकारान मान्य केल्ले आसा आनी ते आतां तेजे सेल डेट्स जे मारपाक जाय इतले मारपाचो आतां प्रोसिजर उरला। मागीर ते सेल डेट जाले काय आमी सरकाराच्या ताब्यात येतली जमीन आनी त्याच्या नंतर आमी ते टेंडर फ्लोट करून विकाचे काम चालू करूं शकता। फुडली स्टेज आहा ती आपली स्टार्ट करपाचे कामाक ह्या डिसेंबर म्हयन्यांत आमी सगळे तर सेल डेट एक्झिक्यूट केले जाल्यार मागीर अप टू GST आमचे GSRDC की हाव फास्ट दे कॅन डू दीस प्रोसिजर ऑफ टेंडरिंग दीस वर्क। फुडल्या मार्च पर्यंत तरी आमकां दिसता आमी टार्गेट करतले। सध्याची सिग्नल यंत्रणा बदलून त्या जाग्यार नवे सिग्नल घालतले। हे स्मार्ट सिग्नल येरादारीचे नियोजन करतलेच ते भायर येरादारी नेम मोडप्याकूय कॅप्चर करतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगले। फुडल्या म्हयन्यात मेर्शे जंक्शनाचेर हे स्मार्ट सिग्नल बसून ट्रायल घेतले अशें तांचें म्हणणें। वी आर वर्किंग विथ द सिस्टम। आता डिसिजन घेतला की इट विल बी वन वे। सो हाव टू मेक मदीं रोप घालपाचें ओवरटेकिंग जावपाक जायना कित्याक लोक आमी पयला हांवें कितले सांगलें म्हण जाता। एक्चुअली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट म्हणजे आज हातींतल्यान फायल वयतली सायन करून वी आर ब्रिंगिंग अ सिस्टम इन प्लेस वेअर एवरी सिग्नल एवरी ट्रॅफिक आयलंड वी आर गोन पुट सिग्नल्स आनी तितू भितर वील कॅप्चर ऑटोमॅटिकली इवन झिब्रा क्रॉसिंग आनी ऑटोमॅटीक चॅलेंज हांवें फाटीं सांगलेलें। आमी पयलीं मेर्से सर्कल आसा पळय तेजेर आमी फुडल्या म्हयन्यान आमी घालून टेस्ट ट्राय चलतले आनी टुडे आज ही फायल म्हज्या हातींतल्यान वयतली। स्मार्ट सिग्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वी यूज। धारबांदोड्या बिबट्याच्या वावराक लागून लोकांमदी भयाचे वातावरण पातळ्ळां। राती कडेन जाल्यार लोक बिबट्या भयाक लागून घरा भायर सरनात। फाटल्या कांय दिसांनी बिबट्यान लोकांनी पळयल्ल्यो बोकऱ्यो मारल्यात तशेंच कांय पाडकांय ताणें मारल्यात। सप्तकांतल्यान 2 फावटी तरी बिबटो गांवांत येता तेन्ना ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या।
गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांची वाड जायत आसा, ताका लागून लोकांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करप खूब गरजेचें जालां। वास्को बोगमाळो वाठारांत जे लोक आपली घरां भाड्यान दितात तांच्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें अशें सांगिल्लें। देखून लोकांचे सुरक्षेते खातीर ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाक पुलिसांनी आदार करचो अशी मागणी बोगमाळोचो सरपंच संकल्प महालेन केल्या। बुधवारा तांणी वास्कोचे पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांकां निवेदन पत्र सादर केलें। सांगले की गोवा इज टुरिजम स्टेट एज वेल एज बोगमाळो आमचो गांव जो आहा इट इज टुरिजम अट्रॅक्टेड आनी बेसिकली टुरिजम सेंटर्ड विलेज। बेसिकली चडशे टुरिस्ट हे बोगमाळो गांवा भितर टुरिजम एक्टिविटीज एन्जॉय करपाक येता। सो ह्या कारणां निमित्तान आमचे जे खूब लोक म्हटल्यार क्रायम एक्टिविटीज वाडपाक जायना, तशेंच कितें अनटुवर्ड इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून जितले जाणांनी रेंटाक आपले प्रिमायसीस दिला त्या सगळ्यांक वर्ड वायज आमी पंचायतीन आपयले। गेल्या 1-2 म्हयन्यां भितर आमी हो एक्सरसाइज केलो आनी कंपल्सरीली तांकां सांगलें की तुमी टेनंट व्हेरिफिकेशन वास्को पुलिसांच्या कॉर्डिनेशनान तुमी करून घेवचे सो दॅट दे अवॉइड एनी अनटुवर्ड इन्सिडंट। सो सगळ्या लोकांक जी कंपल्सरी गजाल आहा पुलीस स्टेशना सायडींतल्यान ती ऑलरेडी आमी पर्सनली आपूण तांकां सांगलेली आसा। आतां आय एम हियर टू give a personal request to वास्को PI श्री कपिल नायक यांच्या कडेन की तेंच्यांनी आमच्या गांवा भितर ही ड्रायव्ह सुरू करची सो दॅट ज्या कोणांनी आमच्या रिक्वेस्टा उपरांत सुद्दां कोणी करूं ना जाल्यार तांकां स्पेशली वास्को पुलीस स्टेशनांतल्यान एक आमचे कॉन्स्टेबल किंवा PSI वयतले आनी ते तांकां रिक्वेस्ट करतले आनी इन एनी केस आमच्या कडेन रिकॉर्ड आसपाक जाय जो आमच्या गांवा भितर जे टेनंट किंवा रेंटाक रावता तांचो रिकॉर्ड आसपाक जाय। आमी तांकां रिक्वेस्टूय केला की ओनरांक की एक कॉपी पंचायती कडेन दवरची सो दॅट आमच्या कडेन एक रिकॉर्ड आसतलो की आमच्या नेबरहूड किंवा आमच्या गांवा भितर कोण रावता तो। टेनंट व्हेरिफिकेशन ही एक सामकी इम्पॉर्टंट म्हत्वाची गोष्ट जावन आसा की आज टेनंट व्हेरिफिकेशन करूनच आमचे खूब ज्यो क्रायम्स आहात त्यो डिटेक्ट जाल्ले आसात। सो टेनंट व्हेरिफिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर ऑल। स्पेशली आता सध्या कितें जाता की कोण ओनर्स असतात ते रेंटाक दवरतात पण तांची व्हेरिफिकेशन करनात, तांची ते म्हायती घेनात कित्याक तांकां ते फक्त कितें आसता तांकां फक्त टेनंट थंय आपले भाड्याक दवरिल्ले ते पळयतात, ते इम्पॉर्टन्स धरतात ते। पण कितें आसता ते बाबा खंयच्यान येतात, कसली ते क्रायमाक इनवॉल्व आसात कितें ते पळयनात आनी ताका लागून हे टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाची खूब गरज आसा। आनी आमी हे टेनंट व्हेरिफिकेशन आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचो एक पार्टच जावन आसा, ताजेर आमी व्हेरी स्ट्रिक्ट आसात आनी टेनंट व्हेरिफिकेशन आमचें चालूच आसा। हे दिसा आमी मुद्दम स्पेशल ड्रायव्ह चालू केल्ले आसात आनी हेसा न्यू वाडे सगळे चिकले ते आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरू केलें आनी आमकां अशी गोश्ट खुबश्यो कळून आयल्या की थोड्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशनच केलें ना आनी थंय आमी तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिवन आयिल्ले की बाबा कितें आसता तुमची 2 दिसां भितर कोणें पळय टेनंट व्हेरिफिकेशन केलें ना ताणें येवन पुलीस स्टेशनार टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें, अदरवायज वी वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट देम। गोंयांत येरादारी पुलीस येरादारी नेमांची खर अंमलबजावणी करीत असले तरी हेल्मेट घालूंक आशिल्ले आनी हेर गुन्यांव वाडत आशिल्ल्याचे दिसून येता। फोंडे आनी धारबांदोडे म्हालांत येरादारी पुलिसांनी जानेवारी ते नोव्हेंबर मेरेन वट्ट 41,868 वाहन चालकां आड दंडात्मक कारवाय करून 16,15,160 रुपयांचो महसूल सरकारी तिजोरेन जमा केला। डिसेंबर म्हयन्यांत हातूंत आनीक भर पडपाची आसून येरादारी पुलिसा कडेन एकूच एल्कोमीटर आशिल्ल्यान सरकारान हे संबंदी गंभीरतायेन विचार करून येरादारी पुलिसांक गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा। गोयच्या वीज खात्याचे गैरव्यवस्थेन परतून एकदा सामान्य जनतेक घातक धारला। सावतावाडो कळंगूट वाठारांतल्या अर्जुन हडफडकर हाका वीज खात्याकडल्यान वट्ट 75,11,730 रुपया बील आयला। फाटल्या कांय दिसां आदीं मांद्रे हांगाच्या थळाव्याक अशेंच बील वाडोवन दिल्लें तेन्ना वीज कार्यालय बील अमाउंटात डेसिमल पॉयंट घालपाक विसरला अशें सांगिल्लें। आतां परतून अशी घडणूक घडली हाका वीज मंत्री कितें जाप दितलो काय असो प्रस्न थळाव्या लोकांक उप्रासला।
पेडण्या वाठारांत न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नावाचे फलक लायल्या ताचेर आक्षेप घेत ते फलक सरकारान काडून उडोवचे अशी मागणी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण समितीन केल्या। बुधवारा पणजेच्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्या मुखार समितीन धरणे आंदोलन केले। मोपा पेडणे हांगा बांदिल्लो मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचें नाव दिवचें अशें प्रस्तावित मागणी फुडें व्हरपा खातीर समितीन हो निशेध घडोवन हाडिल्लो। भाऊसाहेब बांदोडकराचेच नाव घेवपाक जाय, कारण भाऊसाहेब बांदोडकर हे पेडण्याचे सुपुत्र जावन आसा आनी ते पेडण्याचे भूमिपुत्र असल्या कारणान आनी पेडण्यासूनच ते पयले सीएम जाल्या कारणान ते आनी एअरपोर्ट हो पेडण्यान येता ह्या कारणान भाऊसाहेब बांदोडकराचेच नाव ह्या एअरपोर्टाक येवपाक जाय। आयज आमकां कळटा की संपूर्ण गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे लोकांची सजेशनां येता। कोण म्हणटा जॅक शिकेरचें नाव येवपाक जाय, कोण म्हणटा आनी कोणाचें नाव येवपाक जाय। आमचो ह्या बद्दल कांय आक्षेप ना। जॅक शिकेर जावं टी.बी. कुन्ना जावं हे सगळे आमचे नेते आसा, आमी तांकां रिस्पेक्ट करता। पूण भाऊसाहेब बांदोडकर हे पेडण्यातले सुपुत्र हे भूमिपुत्र जावन आसल्या कारणान तेंचो हो पयलो अधिकार आसा की त्या भागान येणाऱ्या ह्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक तेंचेच नाव येवपाक जाय। आमच्या त्या बद्दल अजिबात दुमत ना। आनी आमकां खबर आसा की गोंयाचे जे आयज आमी म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोंयचे भाग्यविधाते म्हणटा। हेका भाग्यविधाते कित्याक म्हटल्यार तर तेणें जो गोंयचो जो सर्वांगीण विकास जो केलो जेन्ना ते पयले मुख्यमंत्री जाले त्या विकासाक तोड ना। कारण आमच्या गांवागांवांत दारादारान शाळा पावयल्यो, आमच्या दारादारान रस्ते पावयले, उदीक पावयले आनी भाऊसाहेबान वेगवेगळे मोठमोठे प्रकल्प ह्या गोंया खातीर उबे केले। आरजी पक्षा सारक्यान तेणी सर्वे केली, त्या प्रत्येक काही लोकांनी जी सर्वे केली त्या प्रत्येक सर्वेन अशें आढळून येयले की चडांत चड 80 ते 90% लोकांचो कल, लोकांचो जो आस्पाव आसा तो भाऊसाहेब बांदोडकराच्याच ह्या एअरपोर्टाक नाव दिवपाक जाय असो आसा। आनी तेका लागून आमी म्हणटा की गोंयच्या जनतेची भावना आयज सरकारान वळखून गोंयच्या जनतेक जें कितें जाय भाऊसाहेबाचें नाव जाय तें सरकारान दिवचें। कारण आयज आमी पळयता की पेडण्यान आयज थंय संपूर्ण हायवेचेर आनी त्या एअरपोर्टाक फलक लागलेले आसा की न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा। तर हो जो फलक लागलेलो आसा न्यू गोवा, आमी आतां एक ओल्ड गोवा गोंयान आसा हेजे लोकांनी एक्सेप्टन्स केले इतलेच खातीर, कारण ते एक श्रद्धास्थान किंवा ते एक देवाचें स्थान अशें म्हणून ते एक्सेप्टन्स केले। पूण हे न्यू गोवा अशें म्हणून जे नाव जे GMRन दिला ताका कोणी अधिकार दिलो? कारण फाल्यां येणारो जो टुरिस्ट आसा, येणारो जो कोणी आसा तो म्हणटलो की मुझे गोवा नहीं जाना है, मुझे न्यू गोवा जाना है। ते कशें कितें ह्या संपूर्ण हांव गोंयच्या जनतेक आव्हान करता की हे जे गोंयचें जे नांव बदललां हे नांव बदलपाचो GMR कंपनीक आनी हो सरकारान कोणी तांकां अधिकार दिलो तेन्ना सरकाराचेर म्हाजो आक्षेप आसा आनी आरोप आसा की हे जे बोर्ड लायिल्ले आसा ते बेगींतल्या बेगीन काडून उडोवचे। प्रधानमंत्री येवं ना जाल्यार आनी कोण सुरक्षेच्या दृश्टीन सगळी जतनाय घेवन जुवारी पुलाची एक लेन डिसेंबराच्या निमणे कडेन उक्ती करतले, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल सांगता। जुवारी पुलाचेर जाल्ले लोड टेस्टिंगा उपरांत मंत्री काब्राल उलयतालो। बुधवारा मंत्री निलेश काब्रालान भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांक घेवन लोड टेस्टिंग हाजेरी लायली। पोरणो जुवारी पूल वन वे करतले। ह्या पुलावयल्यान फकत वचपाक मेळटले, मालांच्या गाडयांची येरादारी नव्या पुलावयल्यान जातली अशें तांचें म्हणणें। वास्को, मडगांव आनी काणकोणच्यान येवपी गाडयो ह्या पुलावयल्यान पणजे वतल्यो अशें तांचें म्हणणें। But in principle, this bridge will be used only for vehicles coming from Vasco, Margaon, Kankona to go to Panjim.
and only heavy vehicle, if they come, one lane will be kept for them to cross this bridge, because the old bridge cannot be used for heavy vehicle. So we are taking that call and we will decide how to do. But that bridge, Purni Zuari bridge, it will be only one-sided traffic, two-lane bridge to go from Panjim to Margaon, Vasco ते सगळे. टेस्टिंग चालू त्यांचे लोड. आता आम्ही नेक्स्ट स्टेप तसं सांगता न्ही. आमकां कितें जालां, हांव पळयता फेसबुकार म्हाका गाडी मारता, कोण हेका गाडी मारता आनी पत्रकारान तितून आनी हांव उजो लायता. सो म्हजें सांगपाचें कितें आहा, जे पर्यंत हे सारकें टेस्टिंग जायना, ह्यो गोश्टी जायना, ते पर्यंत ब्रिज आमी कसोच इनॉग्रेट करना. कोण प्रायम मिनिस्टर रावता, कोण निलेश काब्राल रावता, कोण आनी कोण रावता, पयलीं सेफ्टी मेजर घेवनूच आमी हे ब्रिज करतले. अल्टिमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां जे आमचे DBL आसा, they will tell us tentatively. We are in sync and we know. We have promised, CMने promise केला आणि आम्ही promise केलं before December it will be open. The date you don't ask me today, it will be decided with all parameters. 2022 डिसेंबर आम्ही सांगलेले आहे आणि तो स्टेटमेंट तेन्नाच्यान चालू हा, तो आतांय चालू हा. मोदी म्हणजे कोण सप्टेंबर ते टॅग करता तुम्ही पत्रकार खबर ना खंयच्या सप्टेंबर येयलो तो. सो एनी डिसेंबर, बिफोर डिसेंबर ऑफ दिस इयर वी विल स्टार्ट. सध्या तपास यंत्रणेच्या रडाराचेर आशिल्ल्या PFI संघटनेच्या चंद्रवाडी फातोर्डा कार्यालयाचेर बुधवाराक गुन्यांव फाट्यान धाड घालून तपास केलो. गुन्यांव फाट्याचो उपअधीक्षक शिवराम वांयगणकराच्या फुडारपणाखाला ही कारवाय जाली. कार्यालयाच्या सगळीं दारां बंद करून ही कारवाय चालू आशिल्ली. पूण ह्या कारवाये बद्दल विचारिल्ल्या उपरांत ही कारवाय आमच्या सदच्या कामाचो भाग अशें म्हणीत म्हायती दिवपाक न्हयकारले. हे आदी पुराय देशांत PFI संघटनेचेर बंदी घाल्ली. त्या वेळार ह्या संघटनेच्या मडगांव आनी फातोर्डा चडशा कार्यकर्त्यांक ताब्यांत घेतिल्ले. दोळे तपासणी शिबिराचो सगळ्या थळाव्या लोकांनी लाव घेवचो अशें आवाहन कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केलें. मंगळारा कळंगूट वाठारांत आयोजीत केल्ल्या दोळे तपासणी शिबिराचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या दोळे तपासणी शिबिराक लोकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायली. कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी खुबशा आमच्या एल्डर्स तशे भुरग्यांनी आपले दोळे तपासले आनी तांकां जो तर नंबर लागलेला तांकां चश्मा हे जे स्पेक्टिकल हा ग्लास तांकां आमी दिले. म्हाका दिसता वर्साचे वर्सा असले कॅम्प जावपाची गरज आहा आनी स्पेशली युथा मदेकार. अशें जाता की यूथ खुबशे मोबायलाचेर आसता आनी मोबायलार आसोन तांकां कळना की तेंचो नंबर तांकां लागला वो ना पळय. थोडे फुडें धरता, थोडे कोण लागीं हाडटा, पूण ते ग्लासीस घालपाक खंय तरी फाटीं सोदता कित्याक चॅकूच करिना. आनी जेन्ना सारकेंच मातशें ब्लर जाता तेन्ना ते वयता चॅक करपाक आनी तेन्ना टू लेट जाता आनी तांकां हाय नंबर मेळटा. कारण तुमी एवरी इयर दोळ्याची तपासणी करपाची आनी अशे प्रोग्राम महिला शक्ती अभियान आसूं, पंचायत आसूं, आमदार आसूं और लायन्स क्लब आसूं आनी कसले क्लब आसूं, तेणी कसले प्रोग्राम घडोवन हाडूंक जाय जिंगा लोक एकठांय जाता आनी आपले दोळे तपासता आनी पळयता की बाबा वेदर दे रिक्वायर स्पेक्टिकल्स नो. इट्स अ गुड इनिशिएटीव बाय मातोश्री सेवा धाम ट्रस्ट वेर दे हॅव कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबय. खऱ्यांनीच डॉक्टर्स जे हिंगा आहा तेंचे मेंबर्स जे हिंगा तांकां शाबासकी दिता आनी तांकां देव बरें करूं. बायणा मैदानाची उदरगत GSIDCच्या अंतर्गत करपाची थारायला अशें बायणा मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी सांगलें. तशेंच ह्या मैदानाचेर सगळ्यो साधन सुविधा आसतल्यो अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलां. बुधवारा वास्को वाठारांतल्या बायणा मैदानाची पळोवणी GSIDCचो उपाध्यक्ष दीपक नायक हांणी केल्या. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. गेलो करपा खातीर. इवन दीपकान म्हाका दिसता लास्ट टायम थ्रू प्रायवेट एजन्सी आमी घालपाचो केल्लो पूण तो जावना सक्सेसफूल. सो आज खंय तरी तो GSIDC वायस चेअरमॅन आसा. सो आमकां दिसली हाजी एडवांटेज आमकां सगळ्या वास्कोकारांक मेळपा जाय
सो आमी एक प्रपोजल घालो की हे गार्डन थ्रू GSIDC करचें म्हणून, आनी ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली की आपुणूय फॉलोअप करून तो प्रोजेक्ट हांगा हाडटा म्हणून, आनी वास्को देसाई गार्डन करता. दॅट वील बी अ ग्रीन एरिया. हांगा आमी भुरग्यां खातीर प्लस फुटसाल आनी अश्यो 2-3 वेगळ्यो गोश्टी आमी ह्या गार्डनांनी करपाक सोदता, जेणे करून हो जे गार्डन एकदम वायट अवस्थेन आसा इतलीं वर्सां, ते म्हाका दिसता शूड रिवॅम्प जावन बायणां घरा खातीर एक बरो रिलॅक्सींग स्पेस जातलो. मुख्यान आसा तशेंच फुटसाल एक जॉगिंग ट्रॅक हांगा तितलो स्कोप ना करपा खातीर, पूण ताणें सांगलो जाता इतलो आपूण स्कोप घेवन हांगा जी शॉप्स आसा ताजे वयर एक हॉल घेवपाक सोदतात, जेणे करून तातूंत रेवेन्यू जनरेट जातलो. तो ह्या कामा खातीर मेंटेनन्साक आमकां हें जातलो, आनी प्लस बायणां एक हॉलूय जातलो. म्हणजे आज वास्को हॉलाची बी खूब कमतरता आसा, सो बायणां खातीर एक बरो 1000चो सपोज हॉल जालो जाल्यार इट वील बी व्हेरी गूड फॉर बायणां. गोंयांत जायते दर्या फामाद आसा आनी सुंदर दिसपी ह्या दर्यावेळीची सामकी आवतिकाय जावन पडल्या. पेडणेच्या केरी दर्याची सामकी बाबत स्थिती जाल्या. भायल्यान येवपी पर्यटकांक दर्यावेळेर चेंजिंग रूम आनी जाय तशी सुविधा नाशिल्ल्यान पर्यटक बेजारल्यात. फाटल्या वर्सा कोसळिल्लें शौचालय अजून मेरेन पर्यटन खात्यान उबारूंक ना. पुराय दर्याचो वाठार विस्कळीत जावन पडला. हाचेर पर्यटन खात्यान लक्ष घालून गोंयच्यो दर्यावेळो नितळ दवरपा खातीर पावलां उबारतले काय असो प्रस्न थळाव्या लोकां मदीं उप्रासला. मंगळारा दीस महानगरपालिकेन नो पार्किंग सुवातेर पार्क केल्ली वाहनां जप्त करपाच्या मोहिमेक सुरवात केल्या. तशेंच पणजे महानगरपालिकेन नो पार्किंग सुवातेर पार्क केल्ली वाहनां जप्त केली. नो पार्किंग सुवातेचेर वाहनां पार्क करची न्हय अशें आवाहन येरादारी पुलिसांनी वाहनां चलोवप्यां कडेन केलां. फाटली 5 वर्सां जाली मडगांव वाठारांत घाणयारें उदक गटारांनी सोडपाचें सोडून उक्ताडार खळ्यांनी सोडून साल न्हंयेंत व्हांवता. ह्या दूशीत उदकाचो जाणट्याच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जाता. तशेंच ह्याच दूशीत उदकाक लागून वेगवेगळ्या प्रकारांची दुयेंसां निर्माण जाल्यात. खूब फावट आमदार लेगीत ते सुवातेचेर वचून पळोवणी करून वतात, पूण आयज मेरेन ह्या दूशीत उदकाचो प्रस्न सरकारान सुटावो केलो ना. बेगोबेग सरकारान हाचेर लक्ष दिवन घाणयाऱ्या उदकाचो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी जय दामोदर संघटनेचो समाज वावुरपी महेश नायकान केल्या. हें जें पळय सेवरेज आसा पळय हें कशें व्हांवता तें पळय, हें कशें व्हांवता तें पळय. हें सगळें सेवरेज ट्रिटमेंट प्लॅन्टां व्हांवपाचें जें पळय आहा तें काडून ट्रेडिशनल ड्रेनां सोडलां आनी ते ट्रेडिशनल ड्रेनांतून तें व्हांवून उठून ते रिवर साला मेळटा. आतां हें 3, 4, 5 वर्सां जालीं हें आज कंटिन्यूअस चालू आहा. हाजेर तरेतरेच्या लोकांनी आवाज उठयलो, कितें केलें कांय जायना. आतां पयर कितें काय म्हणल्यार सरकार येवन पळोवन गेला, मिनिस्टर येवन पळोवन गेल्यात, आमदार येवन पळोवन गेल्यात, आनीक सेवेरेजीचो जो पळय मॅनेजींग डायरेक्टर आहा तो येवन पळोवन गेला.
हे पळोवन गेल्यार 15-20 दीस जाले. पूण हांव सोबे माजर सांगूंक सोदता तुमी आतां पळोवन जर गेले पळोवन गेले ते कितें गेल्या हें उदक कशें व्हांवता म्हण तें पळोवन गेल्यात. आमचो सिटीजन ऑफ गोवाचो सिटीजन ऑफ मारगांवचो एकूच इश्यू आहा, हें जें पळय व्हांवता तें तुमी पयलीं बंद करात. आज मडगांव आनी फातवाड्यार परिस्थिती कितें जाल्या, कॅन्सर जाला, डेंगू जाला, कोणाक मलेरिया जाल्या आनी कितें जालां आनी कितें लोक कितलेशेच दुयेंत आहा आनी कितलेशेच पयऱ्यान लोक वतात. आनी एवरी थ्री हावजीस ऑल्टरनेट हावजीस मनीस दुयेंत आहात. आनी सिनियर सिटीजन जे पळय आहा ते सामकेच त्रासां पडिल्ले आहा ह्या घाणी लागून. म्हणटकीर हांव सरकाराक विचारूंक सोदतां, तुगेलो कलेक्टर आहा तो कितें करता, तुगेलो BDO कितें करता, मामलेदार कितें करता, तुमगेले खोटले बरे डेप्युटी कलेक्टर आहात मडगांव ते कितें करतात. म्हणून कोणाकच पळोवन वचूना, कांयच पळोवन वचूना जाल्यार कितें तें आमकां सांगात, नाजाल्यार आमी हें सगळें बंद करचें पडटलें. हें सगळें कितें आहा, हें सगळें व्हडली स्कॅम जावन आहा कोट्यांचो. पर्यटन खात्यान दर्यादेगेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर शेकाआड कारवाय करपाक सुरवात केल्या. मंगळारा पर्यटन खात्यान पर्यटन पुलिसांचे मजतीन मोरजी दर्यावेळेर धाड घालून 10 शेकाआड कारवाय करून सामान जप्त केले. तांणी परवानगी घेनासतना बेकायदेशीरपणान खाटी, तंबू आनी हेर वस्तू दर्यावेळेर दवरिल्ल्यो. सुमार 10 ट्रक ह्या सामानान भरले. फाटल्या म्हयन्यांत पर्यटन खात्यान बेकायदेशीर शेकाआड कारवाय केली आनी बेकायदेशीर शेकां उबारची न्हय अशी शिटकावणी दिली. पूण आजून लेगीत ही बेकायदेशीर शेकां उबारप चालूच आसा. हे खातीर पर्यटकांक दर्यावेळेर भोंवपाक आडखळ जाता. म्हूण पर्यटन खात्यान बेकायदेशीरपणान उबारिल्ल्या शेकाआड कारवाय करपाक सुरवात केल्या. गोंय कारखानो कायदो 1948 खाला 31 मार्च 2021 मेरेन नोंद जाल्ल्या 1627 उत्पादन कारखान्यांतले 804 कारखाने वेगवेगळ्या कारणाक लागून बंद जाल्यात आनी 823 कारखाने चलतात. उत्तर गोंयांतल्या बार्देज आनी दक्षिण गोंयांतल्या साश्टी हांगा सगळ्यांत चड कारखाने सुरू आसात. नियोजन, सांख्यिका आनी मूल्यमापन खात्यान जारी केल्ल्या अहवालांत ही म्हायती मुखार आयल्या. शाश्वती नाशिल्ल्यान कांय एजंट स्वता बंद जाले. कांय जाणांक फावो ते कुशळ कामगार मेळूंक नाशिल्ल्यान कारखाने बंद करचे पडले, जाल्यार कांय कामगार वेवस्थापनाचें आयकून घेनाशिल्ल्यान ते बंद करचे पडले. स्वयंपूर्ण गोंय आसून लेगीत आयज गोंयांत ही परिस्थिती आसा. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात. पळयत रावात गोमंतक TV.